बरो दिसली तुमकां सगळ्यांक. आयज आमचे परबेचे मनीस भेटूंक आमचे मरे फादर आग्नेल पिनेरो कोळस्थान राशोल सेमिनारीन थंय तो प्रोफेसर फिलॉसॉफी शिकयता आनी आमचे मरे आमच्या उतराक फावो दिवन ही दिसाची भेट भेटोवंक देवाच्या उतराची मोडणी करूंक तो आमच्या सांगात आसा. आमंत्रण स्विकारून आयिल्ल्या खातीर फादर तुका येवकार. आयची मनीस पॅरिश कावन्सिलाची वांगडी भेटयतात. सगळ्यांक तांकां मनान धरून तशेंच आमचे गांवच्या दर एकल्या भाव भयणांक मनान धरून ही दिसाची भेट भेटोवया आनी आमच्या समस्या पासत आमी मागुया आनी फादरा पासत मुळारपणा पासत ताच्या वावरा पासत मागात म्हूण तुमच्या लागीं मागता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोमनाची ख्रिस्ताची कृपा दैवाचो मोग आणि पवित्र सोयीभूत तुमची सगळी आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, वरे भोगतेन भावाटान आनी संतोषान बरोन आयज भाग्यवंत रेमेदेस सायबिणीची परब संभरमूंक आमी एकठांय जाल्या. आयचे परबेक तयारी करतना आमचेशी राव ह्या वर्साच्या गौलीक विशयाचेर आदारून एक दिसा आमचे गौलीक बापान आपली गौलीक चिटेन दिल्लो संदेश नियालून आनी ताणें दिल्ली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला. ह्याच गौलीक चिटीचेर आदारून आयचे परबेचो विशय विचून काडला. तुजो खोल अनुभव करूंक तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शिराव. जाणी जेजूक अणभवला ताचे जिवीत आदले भाशेन उरोना, पूण ती आपले जिवीत नवसरून जेजूक उर्बेन गोवाय दिता. ह्याची गोवाय पवित्र पुस्तक आमकां दिता. भाग्यवंत रेमेदेस सायबिणीन जेजूचो खोल अणभव घेवंक ताचो उर्बेवंत गोवाय जावंक ती जियेली. तिचे विनवणेन तिणें घेतलोले असलेच जेजूचे खोल अणभवान भरून ताचे उर्बेवंत संतोषभरीत आनी काळजीदार गोवाय करूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत खतखत्यान मागुया. मोगार बाबा भयणांनो, नितीच ही आमची भयणी आयचो विशय आनी ती कल्पना आमच्या मुखार दवरल्या. रेमेदेस सायबिणीची परब खुशालकायेन समारंभाक आमी एकठांय जाल्या. सायबिणान आपणाच्या जिवितांत देवाचो खोल अणभव घेतलो. ताच्या उतराक ती सदांच पावती रावली आनी देवान तिणें आपवलें. देवाची आपुरबायेची कशी, जेजूची नाय कशी आनी अदीक करून ताची पातलावबारी कशी तिणें विस्वाशीपणान हें आपणें जिवन तिणें ह्याच जेजूक गोबाय दिली. तिची परब आमी समोरांत आसतना पयले स्वाते देवाक दिन भासूया. तिच्या बायपणाचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक मागुया. अदीक करून जेन्ना आख्खो संवसार ही कोवीड पिडीचे मारामारीत आसा तेन्ना सायबिणीचे विनवणेन देवाची पेकवणी, देवाची कथाय, देवाची पुस्तक आमकां सगळ्यांक ह्या दिसांत मागता आसतना ह्या आख्ख्या गांवचेर दर एकल्या घराब्याचेर
सायबिणीची मोसोटी देवाचो आशीर्वाद मागुया. बरोबर जायती आमची भाव भयणां कडेन ह्या गांवांत पयस आसात तांचो उगडास करुया. वावर करतात वावरा खातीर भायर आसात तांचो उगडास करुया. तांचेरूय देवाचो आशीर्वाद मागुया. गेल्ल्या वर्साक कडेन जायती आमची भाव भयणां ही परबेक आसली. कांय आमची भाव भयणां सोंपून गेल्यात ताका सासणीक सूख मागुया. आनी सगळी कल्पना मनान धरून ह्या मिसाचे भेटीन आमी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवन आमच्या पातकाचो उगडास करून तांचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. परतल्यात मागीर सदांच आंकवार मारी सगळ्या उदकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक दवो.
teraz sobie obiecał. Karzatli मागणी आमच्या ओसकेकुटी सायबिणीची मुसोती देवा मुखार आमी दवरुया. काक लुटसारा देवान आमी गोवसोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या पोरबे दिसान तुज्या पुताचे आवयचो रेमिरे सायबिणीचो उगडास करताना तिचे विनवणी आमच्या सोबतायेन आमकां बोर दिली आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुन्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागलेल्यांनो उदकाशी येयात, दुडू नांती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची सोड कित्याक ओगडायतात? चोत्राळेन मोचें आयकात आनी बोळें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. मोचें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी बासवण्या प्रमाणे हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार करतलो. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. जितलें मोडप पृथ्वे परस उंच आसा, म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. देवाचें उतर हें.
हेब्रवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, ह्योंच्यो आसल्यो त्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडले आनी अदीक सोपून तंबूंत तो भितर सरलो. हो तंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्यांचें व पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्थानान भितर सरलो आनी सासणाच्या थारोन आमकां जिखून घेतलें. बोकड्यांचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलोल्या पाड्याचो गोबर बोश्टोलांचेर शितोडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र कोत्तात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोळूंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्करण मरणादीक कर्तुमांतल्यान कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. आदल्या कोराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलेल्यांक वासायलोलें साश्टीक दायज मेलचे खातीर तो नव्या कोराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतोरें. तुमचे सोबे Sława formuli Jezu Chrysta, Ciesiu portona. जेजूच्या उर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओपासाची पत्नी मारिया आणि मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणे, ओस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणे, ही तुजी आवय.
आणि त्या वेळार शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळे सोंपाटले म्हूण जावन पवित्र पुस्तक सुकून कोडे जावचे खातीर चिसून म्हणे म्हाका ताण लागल्या. शिरक्यान भरलेले दोंडुलकी आसले. ताणी शिरक्यान बुडयलेले एक आलंबे घोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी तावयले. शिरको चाकलो तेन्ना चिसून म्हणे सोंपाटले आनी तोपली पागावन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचे शोभो परतो महानी पेटीच्या बाबाने उत्पत्तीचे पुस्तक पहिलोच 28 26वी ते 28वी वड Genesis chapter 1 verses 26 to 28 सोबीत उतरां आमकां सगळ्यांक मेळटात. देवान आपणाच्या सारक्याचो आनी आपणाच्या रुपाचो मनशाक रचलो. बाबा आमी रुपान सोबीत दिसतात म्हण न्हय, आमचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसा म्हण न्हय, आमी व्हडली बरें शिकणार म्हण न्हय, आमचे सगळ्याचे व्हरतेपण म्हळ्यार देवान आमकां आपणाच्या सारक्याची आनी आपणाच्या रुपाची रचल्यात. मनीस कितें करता तातूंत आदारता हे आपणाचे रूप आसा तें विद्रूप करता. The person tarnished his God-given blessed image. जेन्ना मनीस तातूंत आदारता आपणाचेच रूप एके भाशेन वश्टायता. देव मनशाक सोडिना आनी सांडिना. देव कितें करता म्हणून देव आपणाच्या प्रवाद्याक धाडटा मनशाक परतून कुर्पेच्या उजवाडांत हाडूंक. आनी सर्व शेवटी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जोवाचें शुभ वर्तमान 3वी 16वी ते 17वी वड John chapter 3 verses 16 to 17. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगळ्याची सोडवणी खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. हो बरें देव आपणाच्या पुताक सायबीन मायकुदेशी ह्या संवसारांत धाडटा. कितें करून आमची सगळ्याची सोडवण करूंक. पोत्तून आमकां आपणाच्या बापाचे आपुरबायेच्यो पुतुओ करूंक. जेजू आमचे खातीर मोडटा आनी आपणाचें आख्खें जिवीत आमचे खातीर भेटयता फकत आमकां बापाची पोत्तून आपुरबायेच्यो पुतुओ करूंक. आनी बापाच्यो आपुरबायेच्यो पुतुओ कश्यो जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आपणाचो वावर करता तेन्ना आनी चड शेवटी पोत्तून बापाशी बेचादी सगळ्यांक आपणाच्या आपुरबायेच्या पुतुवाक एकठायता. आमकां सगळ्यांक एकठायता आनी किरीत संदेश जेजू दिता. मार्कूचें शुभ वर्तमान 16वी 15वी वड मार्क चॅप्टर 16 verse 15. सगळ्या संवसाराक वचात आनी सगळ्या देश लोकांक म्हजी बरी खबर परगटात. म्हळ्यार उर्बेवंत म्हजें कोबाय जाया. बाबा बरेनो आयचो विशय आमकां उगडास करता. ताच्या खोल अणभवाक आमी ताचे उर्बेवंत गोबाय जावंक जेजू आमचेशी राव. हो बरेनो ह्या संवसारांत आमचें पयण करता आसतना सायबीन मायची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी कशें ताचे पुरते आनी उर्बेवंत गोबाय जातल्यात काय. हो बरेनो कोणें तरी तुमकां विचारलो तुमचो धर्म कितें आमी रोखडीच सांगता क्रिस्त हांव. आमी तो तें उतर फोडलें जाल्यार कोंकणी भाशेंतलें उतर क्रिस्त हांव दुसऱ्याक कितें सांगता क्रिस्त हांव दुसरो जेजू. तो भाव भयणीनो आमी जेजू कशें ह्या संवसारांत ताचे उर्बेवंत गोबाय कशें जावं येता. सगळ्याच्यान आमच्यान मिस्योनार जावंक जायना पूण सायबीन माय आमकां कसलें गोबाय जावंक आपयता. भाव भयणीनो थोडीं वर्सां आदीं
हांव रोमांत इटालियाक शिकतालो आनी एका दिसाक थंयसर एक जमात व्हरली इंग्लिशींतल्यान आमी कॉन्फरन्स म्हणटले जायते देशांतले लोक आसलो पाद्री माद्री आनी दुसरे भारताचो हांव आसलो एकलोच आसलो आनी थंयसर एक जेन्ना मोदें ब्रेक आसलो तेन्ना एक गजाल सुरू जाली बेश्टी गजाल इनफॉर्मल टॉक इनफॉर्मल डायलॉग आनी तातूंत एक गजाल चलताली हू इज युअर फेवरेट सेंट तुजो सगळ्याचो आवडीचो सांत कोण आनी जायते जाण आपआपणाचो जाप दिताले जायते जाण म्हणूंक लागले म्हजो आवडीचो सांत आसिसाचो भाग्यन फ्रांसीस सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी दुसरो म्हणूंक लागले सेंट एंथनी ऑफ पादुआ दुसरे म्हणूंक लागले जायते तरेन आपणाचो आवडीचो सांत कातारीन सियेनाची भाग्यन कातारीन आनी हे तरेन जायते जाणांनी आपआपणाचे सांत सांगले हांव गोंच रावलो कोणे तरी म्हाका पळयलो एकली सिस्टर म्हणूंक लागली दॅट इंडियन प्रिस्ट हॅज नॉट ओपन हिज माउथ फादर हू इज युअर फेवरेट सेंट म्हाका विचारूंक लागली फादर तुजो आवडीचो सांत कोण आनी हांवें जबाब दिवचे आदींच आनीक एकली सिस्टर्स स्पेन देशांतली स्पानिया देशांतली उद्गारली आनी म्हणूंक लागली फादर्स फेवरेट सेंट इज फ्रॉम माय कंट्री कोणतो सान फ्रांसीस शावेर ती म्हणूंक लागली फादराचो सांत आनी कोण आसतलो तांचो पात्रोन भाग्यन फ्रांसीस शावेर ताचो आवडीचो सांत आसतलो आनी ती दुसरी सिस्टर परतून विचारूंक लागली इज सेंट फ्रांसीस झेवियर युअर फेवरेट सेंट भाग्य फ्रांसीस शावेर तुजो आवडीचो सांत भाव भयणो हांवें चिंतलें हाका सांगूंक आमकोडे सांत आहा सगळे आमचे बायलेच सांत न्हय हांवें सांगलें भाग्यन फ्रांसीस शावेर हो व्हडलो सांत आमकां पूण आज तो आमचे दिवसेचो पात्रोन न्हय इज नॉट आज नो मोर द पेट्रन सेंट हांवें म्हणलें ताचो म्हाका खूब मोग आसा ताचें मिशनरी जें बोर्ड आसा आय रियली एडमायर हिज मिशनरी झील पूण हांवें चिंतलें हांवें ताका सांगलें वी हॅव गॉट अ न्यू सेंट सेंट जोसेफ वास हो आमचो मागीर जोसेफ वास आमचो गांवचो आनी आतां तो आमचो पात्रो थोड्याच उतरांनी हांवें ताचें जिवीत मागीर जोसेफ वासाचें जिवीत ताका सगळ्यांक सांगलें आनी जेन्ना ताचें जिवीत आयकलें कोण म्हणूंक लागलें वाव वॉट अ इन्स्पायरींग लायफ कितलें महान ताचें जिवीत आनी तेन्ना ती सिस्टर म्हजो फाटीं सोडूंक जाली सो सेंट जोसेफ वास इज युअर फेवरेट सेंट म्हाका विचारूंक लागलें जोसेफ वास तुजो आवडीचो सांग हांवें तिका सांगलें ताचें जिवीत म्हाका खूब मानवता ताच्या जिवितांतल्यान हांवें जायती स्फूर्ती घेतल्या पूण तोय म्हजो आवडीचो सांत न्हय आनी तेन्ना सगळीं दुसरी विचारूंक लागली तसो जाल्यार तुजो आवडीचो सांत कोण हूज अ फेवरेट सेंट बाबडे न्हू आज तुमकांय सांगता हांवें ताकाय सांगलेलें इफ आय एम नॉट सपोज टू स्कॅन्डलायज यू माय फेवरेट सेंट इज नॉट हॅट बीन कॅननायज्ड हांवें ताका सांगलें हांव समजता हांव तुमकां अपमान करचो ना म्हजो आवडीचो सांत आसा ताका आजुनूय इगोर्जेन सांत म्हूण परगट करूंक ना आनी इगोर्ज केन्नाय ताका सांत म्हूण परगट करचीय ना हांवें सांगलें म्हजो आवडीचो सांत ताका आजुनूय इगोर्जेन सांत म्हूण परगट करूंक ना आनी गोडे इगोर्ज केन्नाय करचीय ना पूण तो म्हजो आवडीचो सांत आनी तेन्ना सगळीं व्हडल्यान आसूंक लागलीं आनी म्हणूंक लागलीं वॉट नॉनसेन्स कितें उलयता फादर तूं आर यू क्रेजी तूं तकलेन सुटला कितें तूं सांगता तुजो आवडीचो सांत ताका इगोर्जेन परगट करूंक ना आनी केन्नाय करची ना आनी तो तुजो आवडीचो सांत हें कशें जावं हांवें सांगलें म्हजो आवडीचो सांत माय फेवरेट सेंट इज माय मदर हू इज नो मोर इन दीस वर्ल्ड एट अ यंग एज शी डायड पूण तिचे कडल्यान जे जिवितांत हांवें आपणायलां
ते आज कोणाय कडल्यान आपणावंक ना. हांवें ताका सांगलें म्हज्या आवडीचो सांत जावन आसा म्हजी आवय जी आज ह्या संवसारांत ना. ह्या सगळ्या दुसऱ्या सांताचें भाग्य फ्रांसीस शावेराचें भाग्य जुझेवाजाचें सांत आंतोनीचें आसिसाचो फ्रांसिस्काचें जिवीत हांवें पुस्तकांचेर वाचलां वो दुसऱ्या कडल्यान आयकलां. पूण एकूच सांत आसा तिचें जिवीत हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. जिविताची 16 वर्सां म्हजी माय म्हाका मेळ्ळी पूण तिच्या जिवितांतल्यान हांव जायतें कितें शिकलां. हांवें सांगलें तिणें म्हज्या खाडसान देवाचो जेजूचो मोग घातला. भाव भयणीनो, आज हांव पाद्री आसा. म्हजो व्हडलो भाव पाद्री आसा. हांव व्हडपण सांगना तुमचो पाद्री फादर ओलाफ आमचे फामिलीक वडखता. म्हज्यान आज खात्रेन सांगूं येता हांव तर आज पाद्री जाला. म्हजो व्हडलो भाव पाद्री आसा. म्हज्या मांयच्या भाग्योत जिविताक लागली. म्हजो पाय बरो मनीस आसलो पूण म्हजी मांय भाग्योत आसली. भाव भयणीनो, जिवितांतलें व्हडलें कांय करूंक ना. तुमी विचारतल्यात फादर तुजे मायन व्हडलें कितें केलां? कांय करूंक ना. म्हज्या पायक 21 वार्षी कोरकान जाल्या. आमकां 9 भुरग्यांक जबाबदारीची माय जाल्या. ल्हानूच आसतना खूब गरीब आसतनाय देवाचो मोग आमच्या खाटसान घातला. भाव भयणीनो, भाग्योन जावप म्हळ्यार कितें? भाग्योन जावप म्हळ्यार जें देवान दिलां तें आपोवणें उक्त्या मनान ल्हानविकायेन स्विकारून विस्वाशीपणान हें आपोवणें जियोंक आनी ह्या आपोवण्या उद्देशी जेजूक कोबाय दिवंक. आनी हेंच सायबीण मायन आपणाच्या जिवितान केलें. तिणें व्हडलें सायबीण माय हांगासर थंयसर वचूंक ना. सायबिणीचें जिवीत जिका आमी रेमेडियस सायबीण म्हूण वळखतात तिचें जिवीत तर आमी नियाळीत जाल्यार तिणें कितें केलां? देवान दिल्लें आपोवणें तिणें ल्हानविकायेन स्विकारलें. ही आसा हांव दोनयाची चाकर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. लुकाचें शिव वर्तमान पयलो 38वी वोळ लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. आपणाक दिल्लें आपोवणें तिणें ल्हानविकायेन स्विकारलें. विस्वाशीपणान तें आपोवणें देवाच्या पुताची जेजूची माय कशी जुजेची गोरकान कशी ती मोगान जियेली. जेजूची ती विस्वाशी पोडी पाटलावदारीन जाली. तो भाव भयणीनो, आज जेन्ना सायबिणीक आमी मान दिता आसतना म्हजी मांयची खबर हांव तुमकां कित्याक सांगतलो. तुमी तर पाप साहेबान एक शीट काडल्या, एक डॉक्युमेंट भायर काडला 2018 ह्या वर्साक मार्चाचे 19वें आनी ताका बरोसो माताडो दिला टायटल गावदेते एट एक्झुल्tate. म्हळ्यार लातीन भाशेंतल्यान इंग्लिशींतल्यान ताचो ओणकार करतलो जाल्यार रिजॉयस अँड बी ग्लॅड. कोंकणींतल्यान म्हणटलो जाल्यार संतोश भरीत आनी खुशाल भरीत जायात. पाप साहेब पयल्याच आवेस्वरान सांगता सगल्यांक देवान भाग्योन जावंक वेंचून काडल्या. आनी पाप साहेब सांगता जायते सांत आसात इगर्जेन परगट करूंक ना पूण त्या तुमच्या नेक्स्ट डोर सेंट्स तुमच्या कडेन शेजाऱ्याकूच जियेतात, तुमच्या घरांत कडेन जियेतात. पाप साहेब सगळ्याक असल्या मनशांक भाग्योन जिवीत जियेतल्याक मान दितात. आनी ती वाचली तेन्ना हांवें चिंतलें जें हांव सत मानतालो म्हजे मांयचे विशीं घडये म्हजी मांय आजूय तरी एक सांत कशी आसतली. भाव भयणीनो, आज जेन्ना सायबिणीचे परबेक आमी पळयत जाल्यार आमकां दिल्ल्या आपोवण्या उद्देशी हांव आनी तुमी तर जेजूचे पुर्ते गोबाय जातल्यात जाल्यार आयचे देवाचें उतर आमकां किरीत मार्गदर्शन दिता. तुमी तर आयचें पयलें वाचप चित्रान आयकलां जाल्यार इसायास प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान देव उलयता आनी देव कितें सांगता? सगळीं येयात, थोड्यांकूच आपयना, बरी आसा ताकाच आपयना, सगळीं येयात. कोणा लागीं पयशे ना ती पर्यंत येयात. आनी देव ताका सांगता सगळीं म्हजेशी येयात. कितें करूं? म्हजें उतर आयकूंक. आयकात, हांव कितें सांगता तें आयकात. आनी कित्याक आयकुचें? कित्याक देवाचें उतर आयकता तो इसायास प्रवादी सांगता तो खरेंच आदूसपण जिवितान अणभवतलो. ताका देव पोत्तून आपणाचे वेगेन हाडटलो आनी तो मनीस एक नवें जिवीत जियेतलो. भाव भयणीनो, एकाच उतरान म्हणटलो जाल्यार देव आपणाचो सगळ्याक आपयता आपणाचो अणभव घेवन, आपणाचो अणभव घेवन ताचे
पुरते आमी गोवायत जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमकां जेजूची खबर मेळटा. जेजू एक महायाज्ञीक जालो. बापाच्या मोगाक तो गोवाय दिता. कसो गोवाय दिता? निम्न रक्ताचो तेंबो वारो पर्यंत त्या कुर्साचेर मरून आपणाचें जिविताचें बलिदान करता. आदले आमकां हेब्रेवाचे चिटींतल्यान दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, आदले जे सगळे आसले ते घोडी भेटयताले, जनवरांक भेटयताले, तांकां जनवरांक मारून तांकां देवाक भेटयताले. पूण जेजून कितें केलें? जेजून आपणाकूच भेटयलो. आपणाच्या जिविताचो निमणो तेंबो वारो पर्यंत जेजून आमचो मोग केलो. आनी होच जेजू आज आमकां किरीत भाशेन सायबीण माय आयच्या शुवर्तमानांतल्यान आमची माय करून दिता. निकतेंच हांवें शुवर्तमान वाचलां तें आमी सगळ्यांनी चिंतान आयकलां जाल्यार आमकां एक माय मदें आनी पुता मदें काय बरो संबंद दिश्टी पडटा. जेजूक सगळ्यांनी जाणला एकलो कुर्साचेर आसा, पूण ताच्या खोल संबंदान जियेतली ताची माय कुर्सेमणी आसा. पुताक एके भाशेन सांगता, पुता सगळ्यांनी तुका सांडल्या जाय, तुज्या शिसांनी तुज्या लागशिल्ल्या आपोस्तांनी पर्यंत तुका सोडला जाय, पूण तुजी माय तुज्या सांगाता तुज्या संबंदान आजुनूय आसा. आनी भाव भयणीनो, जेजू वयर रावन कितें करता? जेजू वयर रावन आपणाचें चिंतिना, जेजू आपणाच्या मायेचें चिंतता. माय आपणाची एकली उत्तरी तें चिंतून तिका एका पुताचो सांगात बसयता, तिका पुताचो सांगात दिता. आनी हातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक इवतरां म्हणटा, ही तुजी आवय. आपणाची माय एरेवेरे सायबिणी आमकां सगळ्यांक आमची माय करून दिता. तो भाव भयणीनो, हे जिविताचें पयन चलता आसतना उगडास्तवरचो आमी एकली नात. आमच्या सांगाता जेजू आसा, आमच्या सांगाता सायबीण माय आमची माय आसा. आनी आज जेन्ना तिका आमी मान दिवंक सगळीं एकठांय जाल्यार, आयची परब जर तिका मानतली जाल्यार ही माय आमकां कितें सांगता? भाव भयणीनो, ही माय आमकां किरीत संदेश दिता रे म्हणटा. जोचे शुवर्तमान दुसरो आवेसवर 5वी वोट, जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5. सायबीण माय काणा गांवांत शिसांक सांगता, वो थंयसर आसलेल्या चाकरांक सांगता, आनी आज घोडे आमकां सांगता, म्हजो पूत सांगीत तितलेंय तुमी करा. डू एज माय सन टेल्स यू. म्हळ्यार म्हज्या पुताच्या मार्गदर्शना प्रमाणे, ताच्या उतरा प्रमाणे चलात. आनी भाव भयणीनो, तिचो पूत आमकां कितें सांगता? आज तर हे मायक आमी मान दितले जाल्यार ती सांगता, म्हजो पूत सांगीत तितली तुमी करात. तिचो पूत आमकां पयलो संदेश दिता. जो हांचे शुवर्तमान 15वो आवेसवर 5वी वोट, जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. जेजू म्हणटा, म्हज्या मोगांत रावात आनी तुमी सुभाव फळां दितल्यात. अबायड इन मी. म्हज्या मोगांत रावात, म्हजो अणभव घेयात, आनी तेन्ना तुमी सुभाव फळां दिवंक पावतल्यात. भाव भयणीनो, आज हांगासर आसलेल्यांनी सगळ्यांनी एक विचार करचो. दिसाक 24 वरां आसा, हे 24 वरांतली आमी मोगान देवाक कितलो वेळ दितात. आज घोडे जायतीं तरणाटी आसात, सोशल मिडियाचेर घोडे मोबायलाचेर जायतो वेळ काडटात. घोडे तेर्साक घोडे फकत 15 मिनटां जातात. ती देखून जायत्या जाणांक घोडे वेळ ना. आज विचारचें, हांव ह्या देवाच्या मोगान, ह्या जेजूच्या मोगान कितलो रावता? कित्याक रावचें? हांगासर जायतीं आवय बापूय आसात. आवय बापायनो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक जायतें कितें दिशात, पूण देव तो ना दिशात जाल्यार ह्यो सगल्यो वस्तू दिवनूय तुमी घोडये लाचार कशींची येतल्यात. आनी हांव तुमचेच कडल्यान थोडो काळ फाटीं शिकलो. हांव एका म्हज्या इश्टाक जायत्या काळान ताका भेटूंक गेल्लो. ताच्या घरा भायर एक नवो बंगलो आयिल्लो. हांवें ताका भितर सोदता तेन्ना म्हणें, अरे तुमचें घरा सायडीन व्हडलें घर येयलां मरे. आनी तो सांगूंक लागलो, फादर खूब गिरेस्त मनशां ती. इट वॉज अ पलेशियल बांगलो. जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना आमी गजाली करता तेन्ना ह्या बंगल्यांतल्यान व्हडल्यो बोबो वयल्यो आयकूंक आयल्यो. रडटालीं कोण? बोबो वयली मारून. सगळीं आमी, हांवूय धांवलो, तो इश्ट, म्हजो इश्ट, आनी जायतो शेजारचो लोक धांवलो. जाल्यार चितान आयकात, चुचुऱ्याचें चित्र पडलें. एक चेडो आपणाच्या पांयक फोटांनी मारून कोणशाक मारतालो, मुठयारी आनी फोटांनी मारतालो. माय आनी भयण आसा ती ताका ओडटाली, आसूं रे, पुरो रे. जेन्ना जायत्यांनी ताका आडायलो, कोणें तरी विचारलें, कितें जालां, कित्याक झगडटात? आनी तेन्ना पांय जो सगळो जखमीन जाल्लो तो रडोन म्हणूंक लागलो, हे रेड्या पासत हांवें कितें केलें ना.
येदे व्हडलें घर बांदलां, येदे व्हडलें म्हजें बिझनस आसा, हें सगळें ताका दिलां. आज तो आमकां घरांतली भायर घालता आनी वचना देखून आमकां मागता. ताका सगळें दिलें, कितें दिवंक ना. बाबडे न्हू, हे भाशेन पांय रोडटा तेन्ना थंयसर एक जाणटी वस्तूय आसली, ती थंयसर ताचेशी गेली, त्या पांय सोशी गेली, ताच्या हाताक धरलो आनी म्हणटाली, हिरमाव खरेपणी तुवें ताका सगळें दिलें, पूण देव दिवंक ना. देव दिल्लो जाल्यार आज ही गोत घोडे तुजेर येवची नासली. सगळें दिलें, देव दिवंक ना. जेन्ना तो ल्हान आसतना ताका दोतोनीक व्हर म्हणटाली, मिसाक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागताली तेन्ना जायते फावटी तूं म्हणटालो, देव तुमचे वचलेल्या साजेक नासलेल्या आमकां. प्रितीच्या बाबडे न्हू, आज सगळ्यांनी पयलो संदेश आमकां देवाच्या मोगांची याद. सायबीन माय आमकां सांगता, म्हज्या पुताच्या गोड संबंदांची याद. रेमेडियस सायबीन म्हळ्यार आमी जाणा प्रश्न सुटावो करपी. जेन्ना म्हजो पूत तुमच्या सांगाताक आसा, तुमच्या खास जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समाजांत तुमकां जे प्रश्न आसात ते सुटावे करूंक म्हजो पूत तुमकां मार्गदर्शन दाखयतलो, तुमकां घोटाय दितलो आनी तुमचें जिवीत नवें करतलो. आयचो पयलो संदेश, जेजूच्या मोगान रावया. दुसरो संदेश, तिचो पूत आमकां कितें सांगता. जोआचें शुभ वर्तमान 13वो आवेसवर 34वी वोट. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां नवी आज्ञा दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. बाबडे न्हू, जेजून कसलो मोग केलो. आपणाचें जिवीत निमणो रक्त तेंबो वारो पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. कोणाचो मोग केलो? सगळ्याचो मोग केलो. आपणाक पयसो येतल्या त्याचो पर्यंत जेजून ताका मोगान वेगळयली. आपणाचे एके बाजूच्या चोराक पर्यंत जेजून म्हणे, आज तूं म्हजे बराबर वैकुंठांत आसतलो. जेजून त्यागी मोग केलो, सॅक्रिफिशियल लव. आज होच मोग आज आमच्या कुटुंबांनी जिवोया. आज आमी सगळीं कुटुंबांतली येता. सायबीन माय एका कुटुंबांतली येता आनी ती आमकां कडेन सांगता, म्हजो पूत तुमकां सांगता, एकामेकाचो मोग करात. बाबडे न्हू, आज हांगासर कडेन बापूय आसात, आवयो आसात, दुवो आसात. आज विचारचें, हांव दुसऱ्या खातीर कितलो जियेता. आज सगळीं हांगासर भुरगीं आनी तरणाटे आसात, तांणी विचारचें, म्हजे खातीर म्हजी मामी डॅडी खुशाल आसात काय? वो आज म्हाका लागून ती टेन्शन काडटात काय? बाबडे न्हू, आज आमच्या कुटुंबांनी जायतें बरें आसा, पूण एके भाशेन आपसुवार्थीपण भितर सरला, सेल्फिशनेस. सगळींच आपसुवार्थी काय? सगळीं न्हय. थोडो काळ फाटीं थोडे म्हयनो फाटीं एकलो बापूय आपणाचो अणभव सांगतालो. फादर, कोवीड पिडेक लागून हांव आज घरा आसा, भायर साकून आयिल्लो, हांव हांगासरूच उरलो. जायती अडचणी जातात, भुरगीं आसात, वाडटात. आनी तोच बापूय सांगतालो, फादर, जेन्ना म्हजी धूव 12वेन शिंकता, चितान आयकात, 12वेन म्हजी धूव शिंकता, तिका नवो मोबायल जाय आसलो. कित्याक सगल्यो ऑनलायन क्लासीस. ताचो मोबायल आसा तो तितलो बरो नासलो. फादर, म्हजे लागीं तितले पयशे ना, पूण हांव ताका घेतलो आनी बाजारांत गेलो आनी ताका सांगलें, बाय, तुका जाय तसलो मोबायल घे, पयशे कितलेय पडो. बाबडे न्हू, हो बापूय सांगतालो, म्हजे धुवेन सादो मोबायल घेतलो, जायतो खूब म्हारग मोबायल आसले. हांवें तुका सांगलें, बाय, हो घडये तुका उपकारचो ना, हो मोबायल घडये घेतल्या तुजी 12 वर्षी तुका आसतली, हांव आवटडेटेड म्हणटलें. तेका सांगलें, ना डॅडी, इट्स अनफ, हो पुरो म्हाका. आनी हांवें कितलेंय सांगलें, ताणें कसोच घेतलो ना. परतून घरा आयल्यार हांव चिंततालो, म्हजे धुवेन कित्याकूच घेतलो ना. ते राती म्हाका फादर ताचो जाबाब मेळ्ळो. ते ताच्या रुमांत आसले, हांव रुमाच्या भायर आसतना ते आपणाचे इश्टिणी लागीं उलयताले, फ्रेंड फोनाचेर उलयताले. ताची ते आपणाच्या इश्टिणीक सांगताले, म्हज्या डॅडीन आज म्हाका नवो मोबायल दिला. आनी तेजे इश्टिणी विचारलें कसलो मोबायल, आनी तेजी इश्टीण ताका सांगताली, तो मोबायल आवटडेटेड, तुवें बरो कित्याक घेवंक नाय, डॅडी लागीं पयशे ना. आनी तेन्ना चेडो सांगतालें, डॅडी लागीं पयशे आसा. डॅडी त्या दिसांनी खूब टेन्शन जालां. 2 वर्सां डॅडी बेकार आसा, आनी बेकार आसतना हो व्हडलो मोबायल घेतलो जाल्यार जायते पयशे कोबार जातले. आनी निमणी चेडवाची उतरां हांगासर आसात त्या तरणाट्यांनी चिंतान दवरची. I can get a new mobile, but if something happens to my dad, I will never get him back. I can get a new mobile,
but if I lose my dad, I will never get him back. And children, आपणाचे इश्टीक सांगताले मोबायल नवे येवं येतात पूण फाल्यां टेन्शन जावन म्हज्या डॅडी कितेंय जालें जाल्यार म्हजो डॅडी म्हाका पत्तो मेळचो ना. तेच्या बाबा भयणीनो आपुरबाईच्या तरणाट्यानो आज जायतीं जाणां आमी आमच्या आवय बापाय कडेन अपमान करतात. ताचे लागीं कडेन व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू दिवंक जायना देखून आज हांवें जायतीं आवय बापूय रोखता ती आयकल्यात. फादर ती आमकां आयकूच ना. ताचे लागीं ह्यो वस्तू आसतात म्हणून तुवें कित्याकूच संवसारांत जल्माक हाडलेली. तेच्या तरणाट्यानो आज हांव तुमचे लागीं सगळ्या लागीं कुटुंबान जियेतल्या लागीं मागता. तुमच्या आवय बापायक कितें बरें करूंक सोदतात ती जिवी आसतना करात. मागीर ती मोत्तोच तुमच्या वॉट्सॅपाचेर प्रोफायल फोटो कडी नाकात. तो पळोवपाक कोणूच ना. ती जिवी आसतना कितें बरें करूंक सोदतात ती जिवी आसतना करात. तुमच्या कुटुंबान आज सगल्यांनी घोव बायलांनी आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी एक विचार करचो. एम आय अ सोर्स ऑफ जॉय इन माय फॅमिली. हांव दुसऱ्या खातीर बरेपणी खुशालकाय हाडटा काय म्हज्या घराब्यान दुसऱ्याक दूख पावयता. आयचो दुसरो संदेश जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा. आनी निमणो संदेश जेजूचो आमकां माथेवाचें शुभ वर्तमान 5वो आवेसवड 13वी ती 14वी वड. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 13 to 14. जेजू म्हणटा तुमी प्रितुमीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. भाव भयणीनो संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमीचें मीठ जावन जेजू आमकां सोनेकल्याक ह्या संवसारांत ह्या समाजांत मीठ आनी उजवाड जावन दुसऱ्याचें जिवीत रुचीक आनी उजवाडीत करूंक आपयता. कवर करतना आज सगळ्यांनी विचार करचो. हांव दुसऱ्याच्या जिवितांत समाजांत जियेता तांचे जिवितांत हांव उजवाड आनी मीठ जाता काय. कवर करतना भाव भयणीनो हांव जेन्ना थोडीं वर्सां फाटीं इटालियाक साकून परतून आयलो सुमार 4 वर्सांनी तेन्ना एकल्या पादविकारान म्हाका फोन केलो. ही खबर हांव जायते कडेन सांगता आज हांगासरूय सांगता. एका पादविकारान फोन केलो म्हाका म्हणूंक लागलो फादर तुजो एकलो फ्रेंड खूब बरो ना जाता जाल्यार यो. सांजेची 7:30 वाजलेली 7:30 इन द इवनिंग. आनी ताचें नांव सांगलें तेन्ना खरेपणी तो कोयरांत ते इगर्जेन बरो वाजोवपी बरो गावपी बरो चितारपी पॅरिशिवटांत आसा. आनी ताचें नांव तो बरो नांव सांगलो तेन्ना हांव वेट पिडार करिनासतना ताच्या घरा गेलो. खरेपणी 30 वर्सांचो तरणाटो 30 years चितान आयकून हांव कबार करता. 30 वर्सांचो तरणाटो जिविताचे निमण्यो घडयो मेजतालो. आस्कार सुस्कार घेवन खूब कश्टवतालो. हांवें इतलो कश्टवता तो पळोवन म्हाका पळोवंक जायना जालें हांव भायर आयलो. माय लागीं विचारलें पुताक कितें जालां. माय सांगताली फादर सोरो पिवन ड्रग्स घेवन ताचो लिव्हर पिड्यार जाला. सोरो पिवन ड्रग्स घेवन ताचो लिव्हर पिड्यार जाला फादर. भाव भयणीनो काळीज खूब दुखलें. माय सोदता तेन्ना एक जाणटी वस्तुरी तांची शेजान म्हज्या हाताक घट धरून म्हाका अशें म्हणटाली हांगासर आसलेल्या सगळ्या तरणाट्यांनी म्हाका चितान आयकूच. ती म्हणटाली जाण मगे फादर बरो भुरगो तो सोऱ्यान काबां केलो पूण जाण फादर व्हड जावपाक सोदतालो. बरे फ्रेंड मेळो नाय. फ्रेंड मेळ्ळे जितले फावट बोर जावपाक सोदिता तितले फावट परतून बाराच्या पियेताय कसो फादर. तिची उतरां बरे फ्रेंड मेळ्ळले जाल्यार तो आज हांगासर मरचो नासलो फादर. तिच्या तरणाट्यानो आज हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागता. तुमचें फूल तें जिवीत सोरो पिवन आनी ड्रग्स घेवन पिड्यार करिनाकात. कोणेच म्हणचें न्हय फादरान बरेंच तरणाट्यांक दिलें हांव देवूंक येवंक ना. तुमचे लागीं हात जोडून मागूंक आयला. सगळ्या तरणाट्यांनो आज घडये थोड्या दिसांनी आनी थोड्या म्हयन्यांनी आमच्या गोंयांत इलेक्शनां जातलीं. जायत्या जाणां कडेन पियेतले. तुमचें जिवीत ताचे फाटल्यान कबार करिनाकात. त्या गोंयचे जायते राजकीय फुडारी आसात ताका आपापल्याचेच पडलेले आसात. आनी तुमचे गोड फायदो काडीत देखून म्हजी सगळ्यांक तुमकां एक मागणी आज तुमच्या जिवितांतल्यान तुमचें जिवीत फूल तें जिवीत तुमचेंय पिड्यार करिनाकात आनी दुसऱ्याचें जिवीत पिड्यार करिनाकात. आज सगळ्यांनी एक विचार करचो. हांव म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक खंय पावयता. जिवीत दिता वो मरण दिता.
उभी राहूया. जे देवान आमकां सायबीण माय दिल्या त्याच देवाची आमचो बाबार्थ रावया. घडटा जाल्यार सगल्यांनी आपणाचे हात जोडचे आनी व्हडल्या तऱ्यान म्हणचे, सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आपल्या वरवीं गर्दी सांबाळलो, तांकां मारयेतान सोडलो, तो सदाकाळ पर्यंत तो सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्या जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार ते कशा उजव्याक बसलो, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकता, पातकाचे मोक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाची जिवी. आमेन. ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या खोल अनुभवान बरोवन ताचो प्रभाव तांच्या मुन्यारी सेवेंतल्यान दिसून आयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें कार्य मुनिस्कुलाचे सेवे पासत देवाचें देणें म्हूण वळखून आपलेपणांतले रिते जावन आनी सोर भेदभाव उतरून सगल्या मनशाची निस्वार्थी आनी एकसारकेपणान सेवे चाकरी करून तांकां देवाचो आदार मागुया. आयज आमची फिरकोचें समुदाय भाग्यवंत रेमेदेस सायबिणीची आमी परब समोर ओंपता. भाग्यवंत रेमेदेस सायबिणीचे देखीन आनी विणवणेन जेजूक आमचें मोदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव करूंक ताचे उर्बेवंत गोवाय आमी जावंक पावूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या जिविताच्या संकश्टां, आव्हानां आनी दुखी खोती मोदें जेजू आमचे यात्रेचो विस्वासी आनी धीर गोटाय दिवपी सांगाती आनी सोडवणदार म्हूण वळखून सदांकाळ पूण भोव करून ह्या महामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, समुदायान आनी समाजान येवकार दिवंक आमची काळजां आयतीं आनी उक्तीं कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा मोगाडा, ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर. सायबिणीक आमच्या सांगाताक घेवन तुज्या पुताचे आमी उर्बेवंत गोवाय जावं तुजे कृपेन आमकां बोल. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोने वेल्यार गायन गावया. C24 पेज 38. C24. Mati
मोच्या बाबा विनू हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी उर्मेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सगळे स्फोट मानून घेवन देवा आमच्या मोगाड बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भुक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रेमेदियस सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताड्यान तुका वाकाणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खून तुमची पासत सबर करची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकाची बॉक्सोने मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो खूब परगटुया. सोम्या जेजू आमी
चितले बिये तितले पावली गोय गोवान येसून आमी तुझे मरण परगटा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो करूंक मेळ्यात ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेजता तुजी पोसडीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेजतांची अदीक करून एमिसाचे भेटेन वांटो घेतात तितल्याय आमच्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुसे बागीवंत धर्म दोतात आमचो गोंयचो आस्कारी बागयोन सुसेबाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांक त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटरी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सायबीन माय आमकां सगल्याक म्हणटा म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. जेजू म्हणटा म्हज्या मोगान रावात. ताच्या खोल संबंदान ताचो अणभव घेवंक वावरुया. जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात. आमच्या कुटुंबान जियेतल्यांनी दुसऱ्या खातीर जियोंक शिकुया आनी समाजान जियेत आसतना प्रितुमीचें मीठ जावन संवसाराचो उजवाड जावन एकामेकाचें जिवीत उजवाडीत करून आमकां सगल्यांक करपा मागून म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुझी खुशी सदांच जागा. तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस गिरा आनी आमी आमची सगळ्यांक बक्षिता तशी आमची म्हाका भोगत आनी आमकां घाले सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरो वर्षान पोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वास्तवी पोटवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल
आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सोबी आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान आनी कुशालकाय शांती दिवया. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी ओ जेसू आमकां सगळ्यांक आपणाचो खोल अणभव घेवन आपणाचे पुरते गोवाय जावंक आपयता. हे जेसूक नितळ खाडसार आनी खोल भावार्थान घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. तुमच्या एकाच उतरान ताका बळावया. क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D4 पेज 49 D4.
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, रेमेडे साहेबीन सोग्रास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वाटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोरवंडराची रुचा जीवन तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं बाबा भयणीनो, बसुया आमी. आमचें हे फावटी पॅरिश बुलेटीन आमी स्पेशल बुलेटीन केला. ल्हानसो सविनेर कसो तशेंच हें बुलेटीन करपाक ह्या वेळार हांव मागता फादर आग्नेल हाचे लागीं ह्या बुलेटिनाचे उक्तावणी करूंक. तेच बरोबर समितीची वांगडी आसा ती मातशी मुखार येवची हें बुलेटीन घेवन. बाबा भयणीनो, फादर आग्नेल पिनेरो हाच्या नांवान, सिस्टरीच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान दर एकल्याक तुमकां रेमेत सायबिणीची ही खुशाल बरीत परब हांव दितां. तुमकां तुमच्या गोराब्याचेर सायबीण मांयचो आशिर्वाद मागता. आनी जी कोण परदेसांत आसा तांकांय आमची ह्यो विशीस पाटुयात म्हूण मागता. रेमेत सायबीण मायन तुमचेर आशिर्वाद घालचो. तुमकां बोल्लिकीन आसा जाल्यार इलाज फावो करचो आनी सगल्यांक खुशाल दवरची.
सगळीं आमी आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. भाऊ भयणीनो, निमणो आशिर्वाद दिवचे आदी कोणेच बसपाची गरज ना आनी शर्मा करिना. फकत दोनूच उतरां पयले स्वातीन इतली बरी मानावड केल्या ताचे खातीर तुमकां सगल्यांक शाबासकी. पादविकारान सगल्यांक दिनवासल्यात. आनी तो म्हणटालो निमणो आपूण कोणाकूय विसरला जाल्यार तो विसरला, कित्याक तेणें आपणाचेंच नांव काडूंक ना, विसरला तो. तो तुमच्या नांवान हांव ताका आनी तुमकांय सगल्यांक इतली बरी मादावड सगळी बरे भाशेन केल्यात ताचे खातीर तुमकां दिनवासता. आनी शाबासकी दिता आसतना हांव केन्नाय पादविकाराक मेळटा. आनी जायते आमचे पाद्री अशें म्हणटात, लोक बन्नी आदारूय मेळना, लोक जायत पाटी ना हिंगा, पूण तुमच्या पादविकाराच्या तोंडांतल्यान हांव सदां आयकता तांचो सदांच आदार आसा. भुरग्यांची, तरणाट्यांची आनी वाडलेल्यांची सदांच उगडास करतात. एकदम बरी इगोर्ज, सगळीं आदार करपी. भाऊ भयणीनो, तो एक सुरू आसा, पूण तुमी ताची फामील. हो बरो वावर चलता ताचे खातीर तुमकां सगल्यांक शाबासकी. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. आनी म्हाका इमेसाची भेट समारंभाक तुमी आमंत्रण दिलें देखून तुमच्या पादविकाराक आनी तुमकांय दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. सोबीसपोर तुमची सोबी आसूं, तुमचे सगळे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.
तांकां सुर्गीचो उंडो दिलोय. प्रार्थुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो ग्रास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं दामन आसतना तुजे सुरवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.